लोकसभा वेंचणुकेच्या 7 टप्प्यांतले मतदान सोंपिल्लें असून 4 जूनाक निकाल लागतलो। पूण ताचे पयलीं विविध संस्थांचे एक्झिट पोल जाहीर जाल्यात। गोंयांतलो एक जागो भाजपाक तर दुसरो काँग्रेसीक मेळटलो असो अदमास आज तक सी वोटरान उक्तायला। भौतेक खबरां चॅनलांच्या एक्झिट पोला प्रमाण परत एक फावट मोदी सरकार येवपाची शक्यताय आसा। एनडीएक 250 ते 350 जागे, इंडिया आघाडीक 150 ते 250 जागे मेळपाचो अदमास उक्तायला।